काणी विन्सी बोंतिले जुदास बरयणार कॅथरीन रॉड्रिगस सादर करता प्रिया नोरोन्ना. करिझमाचे 40 दीस संपतना बगेवंत हप्तो येतना कितेंगी एका तरेचे निरासपण वा मोणेपण बगता. सडावत लोक एका रितीचे सुटका मेळिल्ले परी समाधानाचो स्वास सोडतना म्हाका निमाण्या शुक्रारचो वांजेल जिजूच्या कश्टा मरणा संगे जिविताची घडिता मतीच्या पडद्यार धांवतना एका रितीची आळसाय वा जिवा भितर सांगूंक जायना तसले आटविटे बगतात. भितरलो किडो मात्र परत आनी परत मतीक कांतयतना मनशाचे मनशापण आनी क्रूरपण मुखार रावोंक उडकना गेल्ले परी जातना परत हांव फाटीं येवंक थोडे दीस लागतले. काल संतोसाची पास्क परब आचरण केल्ली तरी मतींतलो काळोख उजवाडांत आनीकय अस्पश्ट आसलो. जिजूच्या कश्टा मरणाची चरित्रा ताच्या सांगाताच आसून ताका मेस्त्री आनी गुरू मान दिल्ल्या ताचे संगे मेजार जेवण वांटून घेतलेल्या ताच्या पावलांनी चलोवन ताचे शिष्य म्हूण आमी हरदें पेटलेल्या ताच्या सावळेंत रावूंक ताचे उबेन सवस्काय घेवंक पंद्याड चलिल्ल्या शिसांनी सुज केल्लो घात केवल थोड्या दुडवा आनी स्थाना खातीर आपल्या मेस्त्रीक नेगार केल्ल्या सापूत घालून ताका वळखच ना म्हूण वाद केल्ल्या पेद्रूक ताचे की वर्ते फकत 30 नाण्यांक एक उमो दिवन जुदेवा आदीन जिजूक विकृत केल्ल्या जुदासाक कोणाक पातयो कोणाक बरें म्हणून सवाल उठता म्हजे तें कोण व्हड चुकीदार फारिजेव याजक जुदास वा जुदेव. कुर्साच्या त्या अकमणच्या मरणाक पयली साक्ष जाल्लो जुदास वा ताच्या हर एका कश्टांत प्रेक्षक जावन ताचे दुखींत आनी लजींत स्वर्गीय आनंद भोगलेले जुदेव याजक फारिजेव वा ताचे की चड गरजे आकांतान आदार मागून खंती दुकान विनंती करन उपकार जोडलेल्या स्वार्थी अंगलापी समाया साधक प्रजा. भगेवंत हप्तो संपवन पास्कांच्या काळारी ही सावलां मुखारून वेतात. उपकार जोडलेल्या तावन मेळिल्ली अकमणाची पोटली घेवन दोळ्यां भायर येवन वर्सांच्या वर्सां गेल्यारी केल्लो विश्वासघात जिवो गाय जावन रक्ताचे थेंबे गळयतना जिजूक त्या काळार केल्ले विरोधपण ताची गल्ली फट फिर्याद ताका दिल्लें तें अकमणाचें मरण चिंतना आतां शुल्क माना आनी स्थाना खातीर मनीस कितलो अंगलापी आनी बेविश्वास जाता म्हणटना दिश्ट जेजूचेर पडटा. समाजे मुखार व्यक्ती म्हूण दाखोवन हेरांची केळकुळां आनी तांच्या दोळ्यांनी दुकां हाण हेरांनी केल्लें बरें काम आपणाचें म्हणून दांगरो फेरावन व्हडली व्हडली मागणी रजारां गायनां भजनां आनी नोवेनां करन हेरांकी पिशेंकचें जिवन देवा कितलें मानवात. छी म्हजे तकलेंत वर्सांची वर्सां लड्ड जाल्ली घडिता कित्याक परत परत जिवाळटात. धाकटुलें क्लास नासतना मेस्त्री सांगतलो ನೋಡ್ರೋ ಈಗ ಕಲಿಗಾಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದವನು ಅನ್ನ ತಿಂದನು सत्य ಹೇಳಿದನು सत्य ಹೋದನು तोवळ आमकां तांची उतरां अर्थ जावंक नात. आतां कळटा कितली अर्थभरीत सांगणी. भुंयक काळोख पडोन आयलो. जेम्स आनीकय येवंक ना. परिक्षाक आज मुग्धता. आज ड्रॉइंग जाल्यार आमी सुकणी म्हणून उडोवन गेलो आनी थोडे दीस इस्कॉल आसल्यार पाटनांत गम्मत केळयेत म्हणून उडकना घालतलो. आज ताका हांवें सोदीचे कोन्ना वस्तुराक नवो रंग दितलो अशे चिंतनांच गेट उक्ती जाली. बरादीक मेटा खेळूंक गेल्लीं खुणानांत तोंडार राग आनी निराशा. हातांतलें बॅग कान उडोवन थंयच मेटार बसलो. ताचे दोनी हात कांसुलार आशिल्ले. ताची अवस्था पळयतना कितें तरी जालां म्हूण स्पश्ट जालें. कारण विनय कितेंच तो असो व्यस्त जायना. हांवेंच बॅग काडून वयर दवरलें. जेमो कितें जालें पुता? ची जावंक बाकी कितें उरलां. तुमी मलगणी तुमकां प्राय मात्र जाल्या. तुमी सगळीं भिवंकरी सत उलोवंकी तुमकां बे. न्हीद कच्ची सकत नातली नित्रांनी. ग्रेस्त मनशा पटल्यान सत्री धरची अंगलापी. आरे रे 12 वर्सांची जाली. तें असो कितें जालें?
तुवें सांगना जाल्यार म्हाका कशें कळचें? कळोन तूं कितें करताय? तुवें तांचे परी बिरमतचे चाटयेन भिजयताय? जेम्स, तूं आंब्यार तावन कोंब्यार उडयताय. सांग, म्हजो वर्ग तुका आनीक कळीत ना गी? खंयच्या वर्गांत म्हाका दवरताय? मम्मा, तूं म्हजो फ्रेंड विन्सी विशयांत जाणाय मू? ताची वळख नातिल्ली कोण? कितलो चुरूक भुरगो, सेल्लीचो पूत. तें बिरमत पुता खातीर कितलें कश्ट काडटा. तशेंच विन्सी आपल्या आवयचो त्याग बऱ्यान जाणा जावन आपणा भितर लिपोवन ताणेंदा बऱ्यान वापरता. पूण तो दुबळो. ताका भायर हेरांक आकर्सुंची सोबाय वा ग्रेस्त काय ना. घालता म्हळ्यार बरी मुस्तायकी ना वा जायते घेता म्हळ्यार पयशे नात. मम्मा, विन्सी सांगता. जेम्स, आमकां युनिफॉर्म आसलेलें बरें जालें. इगर्जेक हेंच सजे आसलें. पळय, हांव इगर्जेक येतना घालचे वस्त्र पळोवन सदां मंजनिगे मंजिनदेस ताना म्हणून मस्किऱ्यो करतात. थोडे म्हणटात, आरे रे, तुका सुताची रील जाय गी. विन्सी लेगी आसा म्हणून कोलयतात. विन्सी, तूं ताका लास रे. तांकां तुजेर मोसोर. तूं कितलो हुशार आसाय. कोणाय लागीं नातली ग्रेस्त काय तुजे लागीं आसा. जेम्स, तूं एकलो मात्र म्हाका पातयेताय. म्हजी माय कितलें कश्ट काडटा जाणाय. म्हाका तिजे लागीं 1 रुपया विसरूंक बेजार जाता. तिका एकच आशा, म्हाका बरें करून शिकय जाय आनी आमी ह्या समाजांत एक स्थान मान घेजय. देखून सडावत जावन ती उपाशी रावता आनी तिका कामाच्या घरा दिल्लें म्हाका हान दिता. म्हज्या मायच्या पोटांत खाना परस चड उदकच आसा. अशें सांगतना विन्सी खूब रडतलो. म्हाका ताचे लागीं उलोवंकय उतरां मेळनातलीं. जेम्स, पळय, इतले जण आसात. कोणीय तरी म्हजे लागीं उलयतात गी. तूं एकलो मात्र सदांच म्हाका सांगात दिताय. म्हजे लागीं मोगान उलयताय, बसताय, तुजी बूक म्हाका दिताय. हांवें हेरांची वस्त पडल्यार ती पाड जाली म्हूण बोबाडटात. हांव कितें करूं? सांग जेम्स, म्हाका कांय तरी वशाची पिडा आसा गी? ताचो ताळो बरोवन येतलो. म्हाकाय जवाब मेळोवंक ना. जेम्स, म्हाकाय क्रिकेट खेळोंक मस्त आशा. पूण कोणीय म्हाका बॅट वा बॉल आपडूंक लेगून दिनात. कित्याक अशें? म्हजे वरवीं तुंय तांचे सांगाता खेळोंक वचनाय. म्हाका तुजे उश्टें कोणचे सुणे म्हणटात. तांतूं बेजार ना. सुन्या तितली विश्वासी म्हूण जाती खंयची आसा? आमी केदाळे एकल्याचे होमवर्क आनी एकल्यान पळोवन केलां गी. तरी टिचर दुबावता. जेम्स, म्हाका बेन दिसता. हांव हें चिंतून पिसो जाता कोणा. कोणीय म्हजे सशीन येनात. हांवें कितें चूक केल्या? मम्मा, विन्सीची जिणी अशी आसा. कसलीं धरून मनशां आमी. टिचर हर एक पावटी पेपर दितना परत परत चॅक करून, कितें रे, नक्कल काडलाय गी म्हणटना विन्सी मुयेत येदो जाता. एका टिचरीन अशें करचें सारकें गी. ताणें सारकें बरयल्यार केदाळे क्लासींत फस्ट ताका येवंक दिनात. एरन, फ्लाविया तिनच फस्ट आनी सेकेंड. कित्याक ती ग्रेस्त म्हणून गी? वा तांचे मम्मी केदाळे गिफ्ट पॅकेट दितात म्हणून गी? जेम्स रागान एकच स्वासान हें सांगतना ताका विन्सीचेर असो मोग आनी इमान झलकता. वय पुता, हांवें त्या विन्सी विशयांत जाणा पुता. जेम्स, एक उडास दवर. केदाळे ग्रेस्त, सोबीत, मानस आनी गणसो म्हूण एकल्याक सलाम मारचो वा क्षुल्क एक हुद्दो मेळटा म्हणून कोणायक इश्ट म्हणून आपोवचें सारकें न्ही. आपले जिवीत सोबयल्लो वा आपणाचे भितरले सक्तेक भायर काडलेल्या मनशाक विसरूंक नजो वा ताचे विशयेंत खबरो करून हेरां मुखार तसो मान काडचो ताची कुणी केल्ल्या परी. मम्मा, तुवें सांगलेलें तें केदाळे विसरना. हें आज जाल्लें तें घडीत निजायकी क्रूर आनी अन्नाडी. तूं जाणाय, विन्सी एक बरो चित्रकार कय.
ड्रॉइंग क्लासीक वचनासतना तो बरें ड्रॉइंग करता. तो एक गावपी आनी बरो खेळगडी. पूण आमचे इस्कॉलांत अवकाशाची मनाई दिवची केवळ वर्सान वर्स डोनेशन दितेल्यांच्या भुरग्यांक. विन्सीच्या भितर लिपोवन आसच्या कलाकारांक पळयल्या ताच्या शेजारच्या अल्ताफाच्या डॅडीन कुवेतान चित्र सोडोवंक जाय जाल्ल्यो वस्तू हाडून दिल्यो. ताणें म्हाका तो वळच दाखयलो. आज निमाण्याच्या ड्रॉइंग परिक्षेन तो कलर बॉक्स आनी ब्रश हाडलेलो हांवें पळयलो. सगळीं आमी पिंतुरां सोडोवच्या व्यस्त आसतना गुसगुसो आयकलें. यारानाचो कलर बॉक्स नांकय तो विन्सीन सोडला. विन्सीक हाची खबर ना. तो इतलो तल्लीन जाल्लो की ताका बैला संगतीची खबर नातली. सोसणेकायेन आनी समाधानेन सोबीत एक पिंतूर ते ड्रॉइंग सिटीर उदेवन येतले. उठ रे सोरा, प्रमिला टिचरीन बोबाडतना ह्या संवसाराची खबर नातलो विन्सी उडोवन पडलो. ताच्या हातांत रंगान भरलेलो ब्रश, मुखार तरातरांचो कलरी रंग आनी दंपलेलो बॉक्स. कोणाचो रे हो बॉक्स? म्हजोच. तुजो? असलो बॉक्स घेवनचें तोंड रे हें? केदळांतल्यान ही व्याप्त सुरू केल्याय सोरा? ताच्या बॅगांतलो फॉर्न आतां फटी मारताय गी? ना टिचर, हो म्हजोच. हांव सोर न्ही, शेजारच्या अंकलान हाडून दिलो. वय टिचर, हो अल्ताफाच्या डॅडीन दिल्लो. म्हाका हो घोटालो पळोवंक जायनासतना तोंड उक्तें केलें. तूं तोंड दांप रे. तूंय ह्या सोरपणांत वांटेली गी? विन्सीन सत सांगल्यार कोणीय पातयेनात. ताका उलोवंक अवकाश दिवंक ना. ताणें सोडयलेलें पिंतूर ह्या अर्थनांतल्या झगड्याक सक्स तशें जालें. आतां टिचरीचे क्रूर नदरेक त्यो सांपडले. मिक्स करूंक हाडलेलें उदक काडून ताचेर घालतना खबरे विने विन्सीन ताच्या हाताक धरलें. रागाच्या उज्याक तेल पडलें. म्हजो हात धरताय रे सोरा म्हूण मारन हेडमिस्ट्रसच्या कुडाक व्हरून गेली. उलोवणें आयकोंक ना, पूण पडचे मार दिसले. मम्मा मुग्धोंक ना. थंय ताण करस्पॉन्डाच्या सशीन वेलें. हांवें चिंतलें थंय पळय विन्सीक न्हीद मेळटली. ताणें एकच शब्द काडूंक ना खंय. कसो सांगतलो? एरनाचो डॅडी ताका लागशिलो. काणिका संगी डोनेशन मेळटलें. बिरमोत विन्सी रडतलो. बिरमोत तो सोर न्ही. इतलो रडलो की मम्मा कोणायकी ती दुकान दिसूंक नात. ताणें सूख करूंक ना म्हूण भोगूंकय ना. पूण व्हड मनीस प्रायेन, गौरवान, मानान आनी हुद्द्यान व्हड मनीस न्हीद वेल्यार अशेंगी मनशा परी करचें. खंडीत सांगता त्या एरनान आनी ताच्या समच्यांनी कितेंगी शिरिंगुडी रचल्या. मम्मा म्हाका कठीण राग येता ह्या मळगड्यांचो. पुता, म्हाका तुजी भगनां समजतात. आदी, आतां आनी मुखारी होस्स खेळ. मम्मा विन्सीचेर जिजूचेर अपराध म्हणून कैफास, हेरोद, पिलातास अशेंच वयर सकलातान फट सत करन अपराधेनय म्हूण जाणा जाल्ल्या पिलातान हात धरून जेजू कुर्साक मारूंक वजें एकल्याच्याच कांद्यातावन आनी एकल्याचेर घाल्लें. जिजूक न्हीद मेळोंकूच ना. तो कुर्सार मेलो. विन्सी सोर आनी अन्नडी म्हळ्यार बिरुदान मार खावन अकमाण्याच्या उज्यांत लासलो. ताचे सोरयेचो बदलाम घालन 100 रुपये जुल्म मान घालतना एरनाच्या घरचो ड्रायव्हर हातांत कलर बॉक्स घेवन धांवून येतलो. सत मरोंक ना. टिचर, एरन बाबा कलर बॉक्स सोडून आयला. हो हो ताका दिया. तो वेतना सगळीं मिठा कांबे जालीं. तो व्हडपणी व्हड मनशांनी विन्सीक एकच एक समाधानाचे उतार सांगूंक ना वा एरनातावन सॉरी सांगूंक ना. हात भाशेन विन्सीक वच म्हणटना हुस्कारान रडचें तें रडणें कोणाचें काळीज मोवाळोंक सोकूंक ना. सांगल्यार ग्रेस तांचो पिलो उपराटीत म्हळ्यार भिरांतीन. मम्मा दूख, कंत, अपमान, अवमर्याद केवळ ग्रेस्तांक आनी अधिकार आसल्यांक मात्र गी. मम्मा येवच्या वर्सा म्हाका हें इस्कॉल नाका. विन्सीन वेच्या सरकारी इस्कॉलाक म्हाकाय भरती कर. म्हाका जाय समानता. नाकात हे जुदास आनी जुदेव.
म्हाका जाय बरो गोवळी. मम्मा, ह्या मतलबी सर्व विसरातीत, पूण विन्सी हें विसरात की ताणें सोडयलेलें तें सोबीत पिंतूर, ताका उदक ओतून केल्लें तें विद्रूप घडीत, ताच्या मतींतलें पुसून काडूंक साध्य गी. देव बरें करूं.